मुघल, ब्रिटिश, सनातन हिंदू धर्म सोपोवंक शकले ना। काँग्रेस आणि इंडिया अलायन्स वाले हिंदू धर्म सोपोवपाची भाषा करतात। धार्मिक राजकारणाचेर मुख्यमंत्र्याचो फोग। मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेच्या 5 मतदारसंघांची जबाबदारी भलायकी मंत्री विश्वजित राणेच्या खांद्यार। मुख्यमंत्री आणि राणे उज्जैन महाकालेश्वराच्या दर्शनाक। काँग्रेसीन सनातन धर्माचो अपमान केलो म्हणपी मुख्यमंत्री सावंताच्या वक्तव्याचो काँग्रेस पक्षाकडल्यान निषेध। सीएम समाजात दुस्वास तयार करता म्हणटा काँग्रेस। वास्को द गामाचे डायरेत भारताचे शिप बिल्डिंगाच्या दायजाचे वर्णन। अमृत काळात गिरेस्त इतिहासाची वळख। नौदळाच्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री लेखी उलयली। दिवाडे शिवणीच्या बोटीचो प्रकल्प। परवरे सरकाराच्या पोन्न्या बिल्डिंगेवेल्यान पडिल्लो संजय स्कुलाचो 42 वर्साचो दिव्यांग भुरगो सोंपलो। जीएमसीत चलताले उपचार आप म्हणटा फॅमिलीक आदार करचो। गरिबी रेशे भायर मुख्यमंत्री म्हणटा गोयची पॉवर्टी देंवता। नीती आयोगाच्या रिपोर्टांतल्यान माहिती। कळंगूट ओडीपी आड पंचायत चल्ली हायकोर्टात। जमिनी परिस्थिती पळयनासतना ओडीपी सरपंचाचो आरोप। आपापल्या लोकांची घरा साल्वार करूंक पंचांनी स्वार्थ साधलो। लोकांनी ग्रामसभेत घाल्लो बोवाळ। आयर्न ओर खणीचे 29वे ई ऑक्शन करपाक नोटीस। एमपीडीसी ई ऑक्शन पोर्टलाचेर खंय ऑक्शन खण खात्याची माहिती। व्याघ्र क्षेत्र करपाच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज। निर्णयाक सरकाराची चॅलेंज करपी स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्टा मुखार। फी भरी नासतना अष्टमीच्या फेरीक स्टॉल घालतल्यांचेर पणजे महापालिकेची कारवाय। महापालिकेन सामान वेले उखलून फायन भरून खंय सामान व्हरचे। कोकेन आणि हेर ड्रग्साचे 2 आरोपींक हैदराबादात अटक। पुलीस म्हणतात आरोपींनी गोंयांत वचून ड्रग्स हाडले। हैदराबादात चड प्रेसान विकपाचो धंदो। गोंय प्रो लीगात पणजे फुटबॉलर्स आणि गार्डियन एंजल्स मदी मॅच ड्रॉ। पणजे फुटबॉलर्सांनी 15 मिनिटांचेर मारिल्लो गोल। गार्डियन एंजल्सान 85 मिनिटांचेर गोल मारून मॅच केली ड्रॉ। मोरोक्कोच्या भूकंपात सोपिल्ल्यांचो आकडो पावलो 2862। 2500 वयर जखमी। 3 लाख नागरिकांचेर परिणाम शेणिल्ल्यांचो सोद सुरू। मध्य प्रदेशात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंतले भाजपाचे 40 सीट फायनल। बीजेपी कोर कमिटीची बसका रोखडीच जातली। नावांची घोषणा। भारत जोडो यात्रा दुसरो पावंडो जातलो सुरू। मुंबई काँग्रेसीन ट्वीट करून दिल्या माहिती। अरुणाचल प्रदेश ते महाराष्ट्र आसतली भारत जोडो यात्रा 2.0। 16 वर्षाच्या पिरायेचेर विद्यार्थिनीचेर सामूहिक बलात्कार। उत्तर प्रदेशातल्या सहारानपूरची घडणूक। पुलिसांकडच्यान 5 दुबावितांक अटक। केरळात परत निपा व्हायरस। केरळच्या कोझिकोडात 2 मरण। व्हायरस जनावरांवरवीं बादता मनशाक। केंद्रान केरळात धाडलो तज्ञांचो खासा पंगड। राजस्थानात 2 मुस्लिम तरणाट्यांची हत्या केली म्हणून बजरंग दलाच्या गोरक्षक मोनू मानेसराक हरियाणा पोलिसांनी धरलो। नसीर आणि जुनैदाचे फेब्रुवारीत गोरक्षकांनी केल्ले खंय अपहरण। ॲपल कंपनीकडच्यान आयफोन 15 लॉन्च। 15 सिरीजातले 4 मोबायला सहित आयफोन स्मार्ट वॉच लॉन्च। शेअर मार्केट रेडान उक्ते। निफ्टी 19,977। सेन्सेक्स 67,136 उक्तो।